सांतांद्रे मतदारसंघातल्या शिरदोन येवपी पर्यटन खात्याचो एक प्रकल्प वादग्रस्त थारता। शिरदोना दर्यावेळी सामकार उक्ते सुवातेर पर्यटन खात्यान सोबितीकरणाचे काम हातान घेतला। काम सुरूय जाला, मात हे सोबितीकरण करतात थंय कुशीकूच एक बंगलो आसा आनी हो बंगलेकार थंय सोबितीकरणाच्या नावान आपल्या लोकांच्या भौशीक सुवातेचेर गेट घालपाचो यत्न चलयला म्हणून थळाव्यांचो आरोप। मात हो बंगलो कोणाचो ते नाव घेवपाक मात थळावे तयार ना। थळावे नाव घेवपाक तयार ना म्हणून आमी कोणाचे नाव हांगासर घेनात। मात लोकांचो विरोध कित्याक आसा ताचे म्हणणे कितें आसा ते आमी जाणून घेतले। ह्या वेळार थंय थळावो आमदार विरेश बोरकारूय पावलो। थळावे शिरदोना पंचायतीचो सचिवूय थंय आयिल्लो, मात तो कांयच म्हायती दिवपाक तयार ना। इश्यू कितें आसा जाणा, हांगा कितें जाला, ब्युटिफिकेशनाचें काम थ्रू टुरिजम डिपार्टमेंट जें आसा तें चालू आसलें आनी आतां हांगा कितें जाला, दोन रिटेनिंग वॉल बांदल्या, वॉल्स बांदल्या, कंपाउंड वॉल बांदल्या आनी तुमी पळयलां आसतली ही कंपाउंड वॉल आनी ही कंपाउंड वॉल। आतां आनी दोन हांगा पोल घातल्या। लास्ट टायम आमी हांगा येवन गेल्ले आनी टुरिजम डिपार्टमेंटाचे जे सायट विजीट केली, टुरिजमाचे सगळे ऑफिसर्स आसले, इंजिनियर्स आसले, कन्सल्टंट आसले आनी तांकां आमी स्ट्रेट सांगलेलें की लोकांचो हांगा ओपोज आसा आनी ही जी वॉल बांदल्या कित्याक हांगांतल्यान येता हो जो वाट आसा हांगांतल्यान येता आनी हांगा लोक वयता। आतां अशें जावपाक जायना, डिवायड जावपाक जायना। आतां गाडयो बसून आसा ते ब्लॉक जातली आनी फाल्यां अशी भितर घेवपाक मेळची ना गाडयो। सो तो आमी तांकां क्लियर कट सांगलें, डायरेक्शन दिल्लें की दोनूय ज्यो वॉल आसा ते काडपाचे म्हणून। आनी ही वॉल तांकां पयलू काडपाक लायली, देंवपाक लायली, बट आजून पर्यंत तेंच्यांनी तें करूंक ना। आतां हेजेर कितें प्रेशर आसा हे तांकां कन्सल्टंट जावं इंजिनियर ते सांगपाक शकतले, कित्याक आजून पर्यंत तेंचे जे आमी सांगलेलें आनी इंजिनियरांक पासून आमी क्लियर कट डायरेक्शन दिलें, जो एसी आसलो एसीकूय क्लियर कट डायरेक्शन दिलें, तोवूय आसलो हांगा सायटीर आसलो टुरिजमाचो, तर तांकांय सांगलें की हे दोनूय सायडीच्यान उडोवपाचें म्हणून। कित्याक मेन लोकांचें ऑब्जेक्शन आसा म्हणजे तो हो जो एंटायर वॉल बांदला, कित्याक हांगा सगळे लोक जे आसा सांतांद्रेचे न्हू, आख्खे गोंयचे लोक हांगा येता, हांगा पिकनीक स्पॉट कसो आसा आनी खूब सकयल पासून वचपाक बरें पडटा। आतां हे टुरिजमाचें जें काम करता, आतां हितून ते जे एंटायर जो प्लॅन केल्लो आसा त्या प्लॅनान हो वॉल ना। आतां सडनली तेंच्यांनी ती वॉल बांदपाक गेली। जेन्ना वॉल बांदपाक सुरवात केली, चालू केली, तेन्ना फेस्त आसलें हांगा। फेस्ताचे नेक्स्ट डे आमी हांगा येयले, कित्याक म्हाका लोकलान सांगली की अशें अशें आसा म्हणून। सो हांव तुरंत हांगा येयलो, आमी सायडीक तांकां आपयले, त्याच दीस आपयले, सांजचे वेळार ते येयले आनी सगळ्यांनी हांगा इन्स्पेक्शन केलें, सायट विजीट केली आनी तेन्ना एक्झॅक्ट कितें कितें तुमकां नाका आनी खंयचें खंयचें जाय हें सगळें सांगलेलें तांकां, पण आजून पर्यंत तेंच्यांनी ही वॉल जी आसा ती आजून पर्यंत काडलेली ना। सो ताका लागून आयज परत येयला हांव आनी पयर हांगासले लोकल्सांनी येवन प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली, तेंच्यांनी सांगलेलें की हांगा जी आसा ही आमकां नाका म्हणून। हे तांकांय क्लियर मेसेज दिल्ली, कित्याक ही जी प्रॉपर्टी आसा ही ओपन स्पेस म्हणून तांकां दवरिल्ली। लोकलांक आख्खे पयलू डिस्कस जाल्लें काय, तेजे नंतर ही ओपन स्पेस जावन हांगा जे हें आसा तें फक्त टुरिजमाक लागून दवरपाचें म्हणून अशें डिस्कस जालें। आनी समज हें ब्लॉक जालें जाल्यार लोकांचें हें आसा की हांगा ब्लॉक जालें जाल्यार फुडें तांकां जो जागो आसा तो हाफ जातलो, कट जातलो, हे सायडीचो जो पोर्शन आसा तो मेळपाचो ना। सो हो एंटायर पोर्शन लोकांक मेळपाक जाय आनी हेच मागणी आसा। पळय आतां ताका हांवें कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलां की तुमी हें तुरंत बंद करा, कित्याक हेजी जी एनओसी पासून आसली ती पंचायती थ्रू एनओसी घेतलेली आसा। सो पंचायतीक सेक्रेटरीकूय आपयल्लो आसा, सरपंचाकूय आपयल्लो आसा। सो तांकां आपोवन हेजे जे स्टॉप आसा ते स्टॉप करचे पडले न्हू। आतां कित्याक गेले ते फावट तांकां वबल्ली आमी सांगलेलें, आमी सगळे येयल्ले जमलेले आनी तेंच्यानी वबल्ली रेडी जाल्ले ती की हें अशें अशें आसा, आमी हें करपाक रेडी आसा, हें काडपाक रेडी आसा, वॉल ही जी वॉल आसा ती काडपाक रेडी आसा। मात तशें समज जायना जाल्यार आमकां लिगली कितें प्रोसिजर करचो पडटलो। पळय लोकांनी जसं सांगलां त्या भशेन तांकां ब्युटिफिकेशनाचें व्हडलें कांय प्रॉब्लेम ना। तांकां मेन प्रॉब्लेम आसा ह्यो वॉलाचो, हो रिटेनिंग आनी गेट घालपाचो, दोन पोल घातल्या पळय, हे दोन पोल घातल्या तेजो प्रॉब्लेम आसा। आनी ह्यो ज्यो सायडीच्यान दोनूय ज्यो वॉल कंपाउंड वॉल बांदल्या पळय तेंचो प्रॉब्लेम आसा, कित्याक ही ओपन एरिया म्हटल्यार ओपनली एक्सेस मेळपाक जाय। हांगा समज गेट घातली, ब्लॉक केली, मागीर फाल्यां कोणूय आडयलो जाल्यार लोकांक त्रास करतलो, लोकांक वचपाक दिवची ना। सो हें मेन कन्सर्न आसा। पळय हे जे घातल्या पोल पळय ते आतां तेंच्यांनीच घातल्या। लास्ट टायम पासून ते हे काम करताले पळय तेंच्यांनी घातलं। सो तेन्नाच आमी तांकां विचारलेलें बाबा हे कित्याक लागून घातलें। सो तेंच्यांनी आमी कन्सल्ट करता आनी ते काडटा म्हणून सांगलेलें, कित्याक लोकांक समज नाका। पयलू ते सांगता आसतना तेंच्यांनी कितें सांगलें की पोल आमी घातल्या, हांगा कोण स्ट्रीट डॉग्स येतले जावं आनी कोण येतले भितर सरतले अशें म्हणून तेंच्यांनी सांगलेलें। सो आमी तांकां सांगलें की लोकांचो ओपन आसा, लोकांक हें नाका म्हणून, लोकांक फूल ओपन जाय, जशें पयलू आसलें तशें ओपन जाय। सो तशें पयलू ओपन करचें म्हणून मागणी केली। आतां एक कंप्लेन जालेलें आहा जमनीचेर कोणाचें, मागीर हो काम चलता ते म्हणटा नो मॅन, कोणाचेर ना, कोणाचेर कंप्लेन करूंक जाय, नो कोणूच ना। मागीर हें काम करता तो टुरिजम डिपार्टमेंट हो हेणी केला आनी हो पब्लीक फंड
इल्लीगल उजार केला फॉर प्रायवेटान हय म्हणटच आमकां कितें जाय कांय नाका ही सगळी वॉल उडोवपाची आनी तुमी मातशे मुखार या लोक पळय ट्युरिजम हिंगा पळय न्हिदलोला इतली बरी बीच आहा ती फ्रंट बीच लोक पळय थिंगा न्हिदलोलो आहा घरांनी हे जमनी न्हिदपी एका तेंपार हे जमनी लोक हांगा साय कॉन्स्टिट्युशन हे जमनी न्हिदपी हो पळय लोक थिंगा पळय नाता दर्यांत सगळें करता मागीर अशें हें करता जाल्यार ही बीच बंद जातली आनी हिंगा पार्किंग लागून ना हें डिविजन कित्याक जाय आमकां काम कोताय पळय टुरिजम डिपार्टमेंट तेंचो प्लॅन हिंगा आहा दीस एवरीथींग इज गोईंग इल्लिगली ऑन बिहाफ ऑफ टुरिजम फंड आं म्हणजे पब्लीक फंड प्रायवेटली कोणें उजार करता ओपोज आमकां न्हू आमी एक्चुली बिचीस जोबशे येना शिरडोणची बीच म्हणून लोक येवप म्हणजे आमचे जेजूस फेस्त जाता आमी फामाद जावपाक म्हणजे सिरितांव लोक येता खुशी जावन वयता आमकां तर आमी केन्नाय येता इतली बीच आहा असलें दुरीक गांव फ्रंट व्यू हें करप म्हणून इन द टुरिजम नेम आं हें सारकें सांगा तुमी हें सारकें वयल्यान बीच पिड्यार करून उडयता ब्युटिफिकेशन न्हू दीस इज अ डिस्ट्रॅक्शन हय इंचेच आमचे वडील आमच्या पुर्व सगळे इंचेच हय म्हणजे लोकांक त्रास जावंक जायना ना बाबा लोकांक लागून आमी आतां जाता हें इतलें कांपण हें काडूंक लाया हय आनी आमकां आतां तिन्या तो रस्तो तेणी सोडूंक जाय न्हू तो रस्तो आजून तेणी साफ केलेलो ना कुशीच्यान लोक तोच धरून धरून वयता सकयल हय हय चड दाट हिंगा नुस्तें चड म्हणजे चड आमी ल्हान आसतना गाडयो हिंगा लावन बसतालीं नुस्त्याच्यो हिंगा आनी थिंगा प्लेस आहा 3 प्लेसींचेर बसतालीं आमच्या वडील सगळे नुस्तें मारपी हय लोकांक त्रास जातले आमकां लागून आमी हें करना पब्लिकाक लागून करता व्हडले गोंयचो आक्षीचो पणजेचो पर्वरी सोट्या पासून लोक येता हिंगा हय न्हावपाक आनी रांदून जेयता हाऱ्याक येता नेवरे आसा न्ही सो तुमी हांगासर वर्सान वर्स न्हावपाक येता हय हय ओके इफ जर थंयसर गेट घातली जाल्यार मागीर तुमकां येवपाक मेळचें ना न्ही मागीर कशें जाता येता लोक न्हू हां लोक येता हय न्हावंक येता वर्सा कोण आमी वर्साक येता 2 दीस रावन आतां आनी चल्लीं आतां आमी चल्लीं 5 ओके आतां न्हावली तुमी हय हय सकाळीं न्हाली न्हावपाक ओके पूण हांगासर वाट आसा तर सकयल वचपाक ना पळय सायडीच्यान वचोन देवांक कास्तीक जाता गो बाय आदीं जातालें आमकां हां आतां ना आतां जायना थिंगा वचोंक देंवन कोणें आमी भुरगेपणारसान वयतालीं हिंगा येतालीं ना To offer any comments because without my department's permission I am not authorized to speak to the media. So whatever comments you all want, you can speak to our sarpanch and she'll let you know about it.